Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. मिल्क पार्लरापासून तो ट्रॅक्टरापर्यंत जो कोण काम करपाक सोदता ताका सरकार सपोर्ट करपाक सोदता. हाज्या पयलीं तितक्यो डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो हांव ना म्हणना, वेगवेगळे पयशे टायमार मेळत आशिल्ले, पण आज म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटान आनिकूय क्रांती केली. तुमची जे दिसा ऑर्डर सँक्शन जातले म्हणजे तुमी एप्लाय करतले तुमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाक आणि तेणी व्हेरीफाय केले आणि 15 दिसांनी जर ऑर्डर पास केली की हय तुवें केल्ली जी सबसिडी एप्रूव्ड म्हणून ताज्या सेम डे तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे जमा जातले. वदर दाखयल्ली ती ट्रायल आसा आणि हे फक्त एग्रीकल्चरा पुरते न्ही. म्हाका वदर संजीव काजान सांगतालो दोतोर 9 म्हयने जाल्यार म्हणलो दुधाचो इन्सेंटीव उरल्या, म्हाका खंत आसा उरल्या ते ह्या दिसांनी हांव क्लियर करपाक लायता. जाल्लें कितें मिल्क इन्सेंटीव गोवा डेरी कडेन येतालो, गोवा डेरी काडून जीएला कडेन दिताले, जीएल काडून कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन दिताले, कॉन्ट्रॅक्टर व्हेरीफाय करतालो, परत गोवा डेरीचो कन्सेंट विचारतालो. प्रोसेसाकूच 7 म्हयने लागताले. आमी एडमिनिस्ट्रेटर गोवा डेरीचेर घातल्या, आमकां जाय म्हणून न्ही कोर्टान तांकां भायर उडयल्या. काल कोणी तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, गोवा डेरी आमकां आमचो ताबो, आमकां गरज ना. सरकाराचेंच काम चलयता म्हणसर आमकां कितलोसोच काम करपाक स्कोप आसा. गोवा डेरी आमकां चलोवपाची ना, गोवा डेरी शेतकऱ्यांची आसा आणि माझे तर म्हणणे आसा ती शेतकऱ्यांनी चलोवपाक जाय. त्या कायद्यांनी बदल करूंक जाय. सोसायटीच्या चेअरमॅनाक फक्त वोटींग रायट दिवंक जायना, खरो दूधकार आसा पळय न्ही ताका वोटींग रायट दिवपाक जाय. दूधकाराक वोटींग रायट दिवपाची गरज आसा. तो चेअरमॅन आहा तो केन्ना दूदूच घालिना, तो कोणाच्या तरी नांवार 31-2 लिटर दूध घालता आनी आपूण चेअरमॅन जाता आणि तो वोटिंगाक वयता आणि मागीर थंयसर पोली लागता. ते जावंक जायना. त्या कायद्यात बदल हांवें एडमिनिस्ट्रेटराकूय सांगला, कायद्यात बदल करात आणि तुम्ही ऑलरेडी गोवा डेरीचे परत इलेक्शन घेयात. एक्च्युअल दूधकार येवनी. हांव मिल्क इन्सेंटीवचेर सांगतालो फुडल्या म्हणजे हे 9 म्हयन्याचे पयशे क्लियर जाले काय तुका मिल्क इन्सेंटीव म्हयनो सोंपलो काय 15 दिसांनी मिल्क इन्सेंटीव तुमच्या अकाउंटार येताले. सेम पद्दत आमी गोवा डेरीकूय लागू करता जेणे करून दूधकाराकूय पयशे बेगीन मेळचे. ही हो शेतकरी मेळावा पहिलेच फावटी आमचे फोंड्यां जाता आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्या मेळावा जाता. तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवचो आणि किती सवलती आसा आणि हांगसर सगळे एक्झिबिशन आसा ती सगळी पळोवन घेवची. तितून कितें तुमी कितें दवरूं शकता आनी कितें तुमी हाडूं शकता, मार्केटाचेर हाडूं शकता, सगळे तरेची हांगासर मोव काडटा आनी कितें करता हे सगळे आयज हे आसा डिमांड आसा, मागणी आसा. पूण ह्या मागण्याचो फायदो घेवचो. सरकार कितें आसा ती आमकां मदत करपाक तयार आसा. कुळागरांतल्यान वयर सरिल्लो हांवूय ल्हानसो कुळागरीच शेतकरी कष्टकरी समाजात जन्म जाल्लो आणि शेतकऱ्याची स्थिती कितें आसा हे कोणी म्हाका एक्सप्लेन करपाची गरज ना. सर्वसामान्य शेतकरी सध्या कशा स्थितीत आसा हे प्रत्येकाक खबर आसा. म्हणजे आमकां तर खबर आसाच, मुख्यमंत्र्याक खबर आसा, कृषी मंत्र्याक खबर आसा आणि ताचे बरोबर काम करपी मंत्रिमंडळांतले आनी आमदारांकूय खबर आसा. पूण ताचेर उपाय योजना काडप आणि ताका योग्य न्याय दिवप हे ध्येय आणि धोरण दवरून आमी जर काम केलें आसत जाल्यार तें शक्य आसा.